नवी PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत हांच्या प्रेस कॉन्फरन्सा खातीर आसा. हांच्या प्रेस कॉन्फरन्सान पयलो विशय सायनिंग ऑफ MOU बिटवीन द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आणि नॅशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन अँड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड and redevelopment of the 7 projects of the state of Goa on a PPP basis. One, redevelopment of Junta House. Second, redevelopment of the Circuit House, Altino. Third one, construction of the Prashasan Stambha administrative building at Chimbal, Kadamba Plaza. This is a new project. Redevelopment of the government quarters at the Santinez, plot 1. Redevelopment of the government quarters Santinez, plot 2. Redevelopment of the government garage, Ponji, and the redevelopment of the KTC bus stand at Vasco. They all together 7 project हे आम्ही NBCC च्या वतीन घेतात आणि हे पुराय जे आसा पळय PPP बेसिसचेर हे प्रोजेक्ट करता. हे प्रोजेक्ट रिडेव्हलपमेंटाक दिता आसतना आमकां गव्हर्मेंट प्रशासन स्तंभ पूर्ण बिल्डिंग बांदून 100% गव्हर्मेंटा खातीर दितली. सर्किट हाऊस जो आसा तो पूर्ण बिल्डिंग बांदून ती 100% गव्हर्मेंटा खातीर येतली. रेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हे अप्रॉक्सिमेटली 70-30 हाच्या बेसिसाचेर वेरियस प्रोजेक्टाचेर डिस्कशन तो त्या प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटा तांच्या बरोबर तांकां कितली वर्सां आसतली हे प्रोजेक्ट जे आमी दिता पळय न्ही हे ते पळय ते 30+30 60 years 60 years. ओके. जुंता आसा तितलो जागो गव्हर्मेंटाक मेळटलो काय अशें कितें आसा? जुंता हावजात आमकां अप्रॉक्सिमेटली समथींग 30%, 25 to 30% मेळटलो. आसा तितलो फेर आसलो ताका वाडटलो ना थोडोसो वाडटलो. सांतिनेज गव्हर्मेंट क्वार्टर्साक जितके क्वार्टर्स आसा तितके गव्हर्मेंटाक मेळटले. एडिशनल बांदता ते तेंच्या कडेन. Okay, allotment of the unused vacant plot of the school building, Government of Primary School at Narwa, for the Mother Global Foundation for running the orphanage children at Narve. Something 500 or 600. तितकोच आसता. सॉरी, ते 4,200 स्क्वेअर मीटरचो नार्वे आसा. थंय आमची पडलेली शाळा आसा ती आमी ऑलरेडी दिता. Amendment to the business of the Government of Goa Allocation Rule 1987. Okay. Government rule allocation करपा खातीर केला. Next is an expenditure sanction for the roofing work of all the government buildings. So फाटे हांव PWD मिनिस्टर आसतना पावसा पयलीं सगळ्यो वेरियस गव्हर्मेंट बिल्डिंग तांचे रूफ जी पिड्ड्यार जाल्ली ही सगळी रूफ जी आसा ही नवीन करपा खातीर ऑलरेडी घेतल्या. नवीन PWD मिनिस्टर follow भी करता था. Fifth one is the scrapping of all the government vehicles older than 15 years through the registration vehicle scrapping facilities RVSF establishment in the state by availing the incentives under the Part 6A of the SASCI scheme 25-26. Government of India ची स्कीम जी आसा ती अवेल करपा खातीर 15 वर्सां वयर जाल्ल्यो सगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो व्हेकल्स जी RVSF च्या अंडर गोंयांत एस्टाब्लिश केला ताका ह्यो व्हेकल दिवपाचें डिसिजन. पयलीं तुमी मेला घेताले पयलीं मेला घेताले सगळे घेताले आमी पयले परत. ओके. त्या विशयान डायरेक्ट डिसिजन घेवन आमी ताजो रेट थारयला 15 yearsची आनी गव्हर्मेंटाक कितें जालां गोंयांत फक्त एकट्यानूच एस्टाब्लिश केला आनी ताका जर तो बिजनस मेळनासलो जाल्यार ते रन जावप बरें कठीण आसा. दुसरी गजाल आमी हे जर फास्ट ट्रॅक केलें जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम आसा आमकां वयल्यान इन्सेंटिव्ज मेळटा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान. ते इन्सेंटिव्ज जर घेवपाक जाय आसत जाल्यार आमकां फास्ट प्रोसेस करप हो गरजेचो आशिल्लो. सो दॅट आमी मॉडिफाय करून ती स्कीम घेता. ओके. That scheme is approximately scheme guideline for the reform based scheme for the special assistance of the state for the capital investment 25-26. Okay. कितें खातीर हीच स्कीम आमी ह्यो ज्यो व्हेकल सगळ्यो ज्यो आहा पळय ह्यो हे करपाक. Approval for the formulation of the new scheme, namely the Mukhyamantri Swayam Rozgar Yojana, जी EDCच्या अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजना आशिल्ली ही आमी चेंजीस करून ती नवीन तितून काही नोडल एजन्सी द डायरेक्टर ऑफ द इंडस्ट्रीज ट्रेड अँड कॉमर्स
त्याच्याप्रमाणे इम्प्लिमेंटिंग एजन्सीज EDC आणि ट्रेनिंग पार्टनर इज अन एंटरप्रिनर डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया ADII. भुरग्यांच्या मदीं नवीन एंटरप्रिनरशीप क्रिएट जावपा खातीर ही स्कीम थोडीशी ओल्ड आणि नव्यान कितें आसा? खूप चेंजीस हितून एक म्हणजे आम्ही ताका नोडल एजन्सी पार्टनर घेतला डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री. ट्रेनिंग पार्टनर म्हणून आम्ही ADII घेतला. वी कॅन गिव द हँड होल्डिंग ट्रेनिंग ही कंटिन्युअसली तांकां दितले आणि जेणे करून पयली भितर एज रिलॅक्सेशनूय दिल्या. बाकीचे सगळे ताजो लोन अमाउंटूय वाडयल्लो आसा. एज रिलॅक्सेशन किती आहा? कितले आहा? 50 years पर्यंत. पयलीं 45. हय 50 years पर्यंत. ओके. सरकाराक एक म्हणजे दोन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट गव्हर्नमेंटान एका करच्या पेक्षा आमच्या अशा पद्दतीचे हे सगळे प्रोजेक्ट रिवायव करपा खातीर पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशीप म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली ह्या सगळ्या प्रोजेक्ट पुराय कॉस्ट जी आसा सरकाराचे प्रोजेक्ट सरकाराचेच प्रोजेक्ट जर करपाची कॉस्ट जर पळयत जाल्यार 2 ते 2.5 हजाराचेर वचूं शकता. आणि पुराय जर फास्ट ट्रॅक जावन अशा पद्दतीन प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट जर येता आणि ते फास्ट मोडाचेर जर जाता आसत जाल्यार PPP बेसिसचेर प्रिफरन्स करता. हे प्रोजेक्ट फुडल्या 2 वर्सांच्या भितर कंप्लीट करपा खातीर इकॉनॉमीकूय खूब मोठ्या प्रमाणात बूस्ट मेळटलो. खूब मोठ्या प्रमाणात एम्प्लॉयमेंटूय जनरेशन जातलें आणि एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग्स आणि सर्किट हाऊस एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग बांदल्या उपरांत आमी आतां कितलेशेच कडेन आमी रेंटल प्रिमायसिसान आसा सो दॅट आमकां नवीन बरे प्रशस्त अश्यो बिल्डिंग्स मेळटली. सर्किट हाऊस गव्हर्नमेंटाचे तशें पळोवंक वचत जाल्यार डेलिमिटेड कंडिशनान आसा. ताका आमी कितलेशेच फावटी आमकां सगळ्या जाणांक हॉटेल्स बूक करची पडटा. जेन्ना जेन्ना गव्हर्नमेंटाचो गॅस्ट येता तेन्ना तेन्ना तांची बरे सर्किट हाऊस बांदले तांच्या लोकां खातीर बरें रावपा खातीर जातलें. फास्ट ट्रॅक करपा खातीर PPP सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची कंपनी. NBCC is a public sector undertaking of Government of India PSU. नवरत्ना पैकी एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे. हाजो फुडल्या 15 ते 20 दिसाच्या भितर कारण तेंच्यांनी ऑलमोस्ट बेसिक वर्क हाजो कंप्लीट केला. टेंडरिंग प्रोसेस विदीन सुद्धा सुरू केल्लो आसा. फुडल्या 15 दिसाच्या भितर फाउंडेशन सुरू काही प्रोजेक्टाचे लागतले. सर प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉलाक लोकांनी विरोध केला न्हू काल. प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल हो गव्हर्नमेंटाच्या जागेक बांदता. ही गव्हर्नमेंटाची लँड आसा. त्या खातीर माझी सगळ्या जाणां विरोध करता तांकां माझे सांगणे आसा की तेंच्यांनी पयलीं प्रोजेक्ट पळोवचो. थंय जेन्ना प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल येतलो थंयसर जे मोर देन थाउजंड्स एम्प्लॉयमेंट जे जनरेट जातले पळय त्या थंयसल्याच लोकल लोकांक मेळटले. थंयसर जे बिजनेसीस सुरू जातले तेजो बेनिफीट फाल्यां सकाळी म्हणजे कोण तरी टॅक्सी आसतली कोणाक तरी डायरेक्टली शॉप्स आसतले बाकीचे कितें त्या सगळ्यात थंयसल्या लोकांक मेळटले. त्याची विरोध करपाची मनोवृत्ती ही लोकांनी सायडीक दवरून ह्या प्रोजेक्टाक सहकार्य. बायोडायव्हर्सिटी नसतले म्हणून प्रत्येक प्रोजेक्ट हो आमी 100% एप्रूव्ह आनी पळोवन घेतला. बायोडायव्हर्सिटी आनी हेजो सगळ्यात बायोडायव्हर्सिटीचो विचार लोकां पेक्षा म्हाजे सरकार चड करता. म्हणून जर बायोडायव्हर्सिटीचो एटलास पयले फावटी म्हाज्या सरकारान गोंयच्या बायोडायव्हर्सिटीचो एटलास पब्लीश केला. तुमकां जाय जाल्यार बूक तुमी पळोवं शकता. ज्या ज्या जाग्यार बायोडायव्हर्सिटी प्रिजर्व करपाक जाय त्यो बायोडायव्हर्सिटी सायट म्हणून आमी डिक्लेअर केले. ती बायोडायव्हर्सिटीची चिंता म्हजे सरकार खूब मोठ्या प्रमाणात करता. सर मडगांव बस स्टँडाची तो प्रोजेक्ट आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या वतीन येता. तेज्या वेळार सर रामा काणकोणकराचे अजून मास्टरमाइंड अरेस्ट जावंक टायगर रिझर्वाची फायल एकूच रामा काणकोणकराचे अजून मास्टरमाइंड अरेस्ट जावंक ना. ताची डिटेल इन्क्वायरी सुरू आसा. जितक्या जाणांक अरेस्ट करपाक जाय म्हाका दिसता आमच्या पुलिसान मॅक्झिमम ह्या केसीक अरेस्ट केल्या. ताची निश्चितच म्हाका खात्री आसा की अशा परत रिपीट करता अशा पद्दतीची गुंडगिरी ही गोंयांत खपोवन घेवचे ना. म्हणून अजूनही सपोज म्हणजे म्हाका दिसता पुलीस तेजे डिटेलान आनी थॉरोली इन्व्हेस्टिगेशन करता. स्ट्रिक्टली आनी कडक जितकी शिक्षा जावपाक जाय पळय तितकी जातली हाची म्हाका खात्री आसा. जशें आणि कितें जावंक शकता ते केसी. आता हांवें सांगलां की इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस करता. पुलिसांक खबर आसा.